Page 133, I-28, Sogle Tuche Okman. Sogle Tuche Okman, Moga Todyo Bokshita, Sogle Tuche Waita, Guna Cheyoko Dita, Sogle Tuche Okman, Moga Todyo Bokshita, Sogle Tuche Waita, Guna Cheyoko Dita, Otmia Mosha Kahat Santan, Deva Cheupkan Hatoy, Otmia Mosha Kahat Santan, Deva Cheupkan Hatoy. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानांत हांव तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आयज जावन आसा कुरपेची नोवेनाचो चवथो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा देवाच्या उतराक कान दिवंक. आमी खुबशे फावटी आमच्या जिवितांत पळयता की दुसऱ्यांचे कितें आयकपाक आमकां कठीण जाता. आमी खुबशे फावटी दुसऱ्यांचे आयकपाक तयार नासता आनी तशेंच जायते फावटी आमकां दिसता की आमी कितें म्हणटा तेंच सोत आनी तेंच खरें, आनी ह्या खातीर देवाचें उतरां आयकपाक आमी केन्ना तयार नासता. पूण आमी पळयता की जेन्ना दुसरी आमकां कितें सांगता तें आमी जोर आयकून घेतलें जाल्यार आमकां नवी आयडियर, एक नवी पर्स्पेक्टीव मेळटा आनी तशेंच आमच्या जिवितांत कितें ना कितें बदल करपाक आमकां एक संदी मेळटा. तशेंच आमी बागेवंत सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नियाळ केलो जाल्यार आमी पळयता की तो खूब हुशार आसलो. ताका बी जायते प्लॅन आसले फुडाराक कितें ना कितें व्हडलें करचें, पूण सान इनासान ताका एक वळ सांगली आनी तें म्हळ्यार संवसार जोडून आपलो आत्मो होगडायल्यार कितें फायदो. हें बागेवंत सान फ्रांसीस शावेरान बरे तरेन आयकलें. ताणें ह्या वळीचेर नियाळ केलो आनी मागीर आमी पळयता की तो देसा देसांनी देवाची बरी खबर परगटूंक फुडें सरलो. पूण जोरी तर ताणें हें आयकून घेवंक नासलें जाल्यार ताणें इतलें व्हडलें काम करपाक संदी मेळनासली. तशेंच आयज खेरीतपणी आमचे पासत मागुया की देवाच्या उतराक कान दिवंक आनी देव म्हणटा तें सगळें करूंक देवाची कृपा ह्या मिसांत आमी मागुया. म्हज्या भाव भयणींनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी दार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवंत सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. Somia kaklut ko, somia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista
प्रार्थुया. सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा, न्हयच फातराचे मंदिरांनी पूण आमच्याच काळजांनी तुका आमी बजूंक आनी खरो मान दिवंक फावो. पूण जिन्साच्या पातकांनी तुजे जिवीत मंदीर आमी बसताल्यांव आनी तुजी खरी भक्ती आमी करिनाव. तुज्या पुताच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवंतपणाच्या बळान आमकां निगूत नितोळ निर्मळ करून तुजे मोहिमेक भेटयलेले जिवीत आनी पवित्र मंदीर जेजू सोवे आमी जावंक निर्मी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देव हें सगळें उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देसांतलीं गुलामपणाच्या बिराडांतलीं भायर काडलीं. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मुर्ती घडूं नाकात वो मोलबार वो सोकला प्रितुमेचेर वो प्रितुमे पोंदल्या उदकांनी आसा त्या कसल्याच वस्तूंच्यो मुर्ती करूं नाकात आनी तांचे मुखार साश्टांगी पडून तांकां बोजूं नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पोर, प्रेमाशेचो देव आनी म्हजो द्वेस करतल्या संबंदी बापायच्या गुन्यांवांक फावो ती भुरग्यांक, नातवांक आनी पोंतवांक कास लायता. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासलोली काकलू दाखयता. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव सापसुबें घेवूं नये. कित्याक आपलें नांव सापसुबें घेता त्या मनशाक सर्वेस्पोर देव कास लायनासतना रावचो ना. सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. 6 दीस तुमी घास घेयात आनी वावर करात, पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुतां धुवांनी, तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोणींनी वो तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराड घेतल्या विदेशांनी. कारण 6 दिसां भितर सर्वेस्पोरान रचलो सोर आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसा तितलेंय. पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. ह्याच खातीर सर्वेस्पोरान सोनवाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेस्पोरा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देसांत लांब आंवक तुमी भोगच्याक तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात, पोदवार करूं नाकात, चोरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचेर लोटीक गवाय दिवं नाकात, तुमच्या पेल्याच्या घराची आशा दवरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचे बायलेची वो ताच्या चाकराची वो चाकोणीची वो ताच्या बैलाची वो ताच्या गाडवाची वो खंयचेच ताचे वस्तूची आशा दवरूं नाकात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोम्या तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची. आनीक पावट म्हणुया. सोम्या तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची समूर्त सोर बरी, जिविताची गोटाय. सर्वेस्पराचें नें सदांच खरें, नेण्ट्यांची जाणवाय. आमचो जबाब. सोम्या तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो.
काळजाचो संतोष, सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ, दोळ्यांचो उजवाड. आमचो जबाब सोम्या तुझी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोकपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. आमचो जबाब सोम्या तुझी उतरां सासणाच्या जिविताची. भांगरा परस निर्बेर बांगलावून काळजाक तांची आस, मोवा परस पोळ्यांतल्या मोवावून ओदीक तें गोडवें. आमचो जबाब सोम्या तुझी उतरां सासणाच्या जिविताची. बागीवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. भावां भयणीनो, जुदेव लोक खुणा मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदता, पूण आमी पोरगोट्टांव तो कुर्सार खिळायलोलो क्रिस्त, हो जुदेवांक कांटाळो आनी ग्रीकांक पिशेपण. पूण देवाचें आपोवणें आसा तांकां, जुदेवांक तोशें ग्रीकांक तो क्रिस्त, देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशांचे जाणवाये परस अदीक शाणें, आनी जें कितें देवाची असोक्ताय दिसता तें मनशांच्या बोळा परस अदीक बलिश्ट. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणेचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुओबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुजाल्या गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते, आनी सावकार आपल्या वेपाऱ्यांच्या मांडार बसळ्ळे ते ताका सांपडले. ताणें दोरयाची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळ्या बैलांक सयत देवा मंदिरांतल्यान धांवडायले. सावकाराचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमतिले. पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हळें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलेलें आसा म्हूण ताच्या शिश्यांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हळें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां परतिपाळ केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हळें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी ती 3 दिसांनी तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपल्या कुडीच्या मरणाची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हटलेलें म्हूण ताच्या शिश्यांक उगडास जालो. आनी जेजून उलयलेल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विश्वास ठेवलो. पास्कांचे परबेक तो जेरुजाल्यांत आसतना ताणें केलेल्यो खुणां पळोवन पुष्कळ लोकान ताचेर विश्वास दवरलो. पूण जेजून जाल्यार आपलो विश्वास तांचेर ठेवलो ना, कित्याक तो सगळे मनशांक वळखतालो आनी मनशाशी कोणाकूच साक्षेची ताका गरज नासली. मनशाच्या मनांत कितें चलता तें ताका खबर आसलें.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाव भयणींनो, आयज आमी एक निर्मळ आनी शुद्ध काळीज ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करुया. आमी पळयता की आमच्या जिवितांत केन्ना एक सोयरो आमच्या घरा येवपाचो आसा, आमी सगळी तयारी करता, आमी घर निवळ नितळ करता, गोयरोम बी काडटा आनी सगळी तयारी सारकी, सगळी मांडावळ सारकी केल्ली आहा तें आमी पळयता. एक फावटी न्हय पूण 2-3 फावटी आमी तें चॅक करता की सगळे जाग्यार आसा की ना. तशेंच आमी पळयता की आमकां हे प्राचीत काळ दिलेले आसा, कित्याक ह्या प्राचीत काळान आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करून जे कितें बदलूंक गरजेचें तें बदलपाक आमकां एक नवी संदी मेळटा. पयले वाचपांत आमी पळयता की देव मोइजेसा वरवीं इस्रायल पोरचेक 10 उपदेश पयलींच फावट दिता. आतां हे 10 उपदेश जावन आसले एक करार. देवान आपल्या आनी इस्रायलाच्या लोकां वांगडा एक करार केलेलो आनी तो करार पाळूंक तांकां देवान सांगलेलें. पूण आमी पळयता की 1-2 न्ही, खुबशे फावटी त्या लोकांनी तो करार मोडलो. तशेंच इस्रायल पोरचें जिवीत ह्या कायद्यांचेर धरलोले आसले. तशेंच ह्या कायद्यांचो संक्षेप करून जेजून 2 आनीक कायदे लोकांक दिले. ते म्हळ्यार देवाचो मोग करचो आनी दुसरें म्हळ्यार तुजोय करता तशेंच तुज्या पेलाचो मोग करचो. आनी आमी पळयता की देवाचें घर, आमची कूड, आमचें जिवीत पवित्रपणान वाडोवंक आनी पवित्रपणान सांबाळूंक आमकां ह्या कायद्यांची गरज आसा. तशेंच दुसऱ्या वाचपांत सान पावलू आमकां सांगता की देव आमकां सगल्यांक आपणाची भुरगीं म्हूण आपयता. देव केन्नाच कसलोय भेदभाव करिना, तो सगल्यांक आपयता. आनी ह्या आपोवण्यांक सोबीत तसली जिवीत जिवंक आमकां जेजून शिकयलेलें जें कितें आसा तें पाळूंक गरजेचें. कित्याक आमकां खबर आसा की जेजून खुबशे फावटी आमकां शिकयलेलें आसा. शुभ वर्तमानान आमी तें आयकलेलें आसा की जेजून एक बरें जिवीत कशें जिवपाक तें आमकां सांगलेलें आसा. आनी जोरी तर आमी जेजून शिकयलेलें हें सगळें मानून घेतलें जाल्यार, तें सगल्यांक कान दिवन घेतलें जाल्यार आमचें जिवीत बेस्ट बरें जातलें. तशेंच शुभ वर्तमानांत आमी पळयता की जेजू देव मंदिराची शुद्धी करता. कित्याक देव मंदीर जावन जाल्लें त्या फावटी एक वेपाराचें घर. आमी पळयता की जेजू एक शांत मनीस आसलो. शुभ वर्तमानान आमी केन्नाच पळोवंक ना की जेजू असो राग येता, पूण आयज आमी पळयता की तो सामको रागान भरलेलो. कित्याक ताच्या बापायच्या घरांत तांणी एक बाजार केल्लो. आनी आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ केलो जाल्यार आमी पळयतले की आमकां एक वस्त, खूब म्हत्वाची वस्त आसा जाल्यार आनी दुसऱ्यांनी त्या वस्तूची बरी काळजी घेवंक ना जाल्यार आमकांय राग येता. कित्याक ती वस्तू आमकां खूब म्हत्वाची आसा. तशेंच आपल्या बापायचें घर जेजूक खूब लागीं आसलें आनी म्हणून तो तांकां सांगता की तुमी म्हज्या बापायच्या घराचे एक बाजार केला. आनी एक गोश्ट आहा जेजू कित्याक रागार आसलो तें, कित्याक थंय ते सावकार सगळे बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले. आतां ह्यो सगल्यो वस्तू जावन आसल्यो एक बलिदान दिवन पातकांची बोगसुणी करपाक. आनी ते आपलें काम करताले, पूण ते दुसऱ्यांचो फायदो घेतालो आनी दुसऱ्यांक बी नाडटाले आनी हें जेजूक नाका आसलें. तशेंच आमी पळयता की आमच्या जिवितांत जेन्ना दुसऱ्यो वस्तू चड म्हत्व घेता तेन्ना आमी जेजूक सायडीन घालता. आनी म्हणून ह्या प्राचीत काळान आमच्या काळजाचेर नियाळ करून नितळ करपाक जेजू आमकां आपयता. तशेंच आमी पळयता की जुदेवांनी जेजूक खुणां विचारली. आमी पळयता की जेन्ना
आमचो संबंद जेजू कडेन बरो आसता तेन्ना आमकां खंयचीय खुणा नाका पडटा. पूण जेन्ना दुबाव येता, जेन्ना तो संबंद बरो ना, तेन्ना आमकां ती खुणा जाय पडटा, आमकां एक प्रूफ जाय पडटा. आनी म्हणून तशेंच जेजू आयज सगल्यांक आमकां आपयता की ताचेर विश्वास दवरून, ताचेर बाबात दवरून आमचें जिवीत ताचेर नियाळून एक बरें जिवीत जियोवपाक तो आमकां सगल्यांक आपयता. तर ह्या प्राचीन काळान आमी एक निर्णय घेवपाक जाय की आमी आमचें जिवीत जेजू भाशेन देवाच्या उतराचेर पाळून आनी तशेंच ताणें आमकां शिकयलेलें जें कितें आसा ताचेर तें सगळें पाळून घेवंक एक नवें जिवीत सुरू करपाक आमकां देवाची कृपा मागुया. भावार्थाची उच्चारणी आतां आमी करुया. सोत मानता देवाक, सोरपदेदार देवा बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपदेदार देव बापाच्या उजव्याक बसलाय, थंय त्यान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मोजूबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचे भक्षणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाची जिवीत. आमेन. आमची कूड देवाचें मंदीर म्हूण मानून घेवंक आमकां सगल्यांक देवाची जाणवाय आनी आदार आतां आमी मागुया. तुमचो जबाब गावून जातलो. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूची देख घेवन बापाच्या घरांत म्हणल्यार इगोर्जेंत आनी आपल्या फिरगोजेंत पवित्रताय सांबाळूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर करतना कुडीचो वेपार धंदो जो चालू आसा ताचेर निशेध मारूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी आपल्या दिसा दिसपट्या जिवितान आपल्या नेस्पान आनी वेव्हारांत आपले कुडीचें निर्मळपण सांबाळून तांकां बापाचें बळ मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. कितलींच आमची भाव भयणां ह्या कोविड-19 व्हायरसाक लागून भियेलोलीं आसात. हे भिरांतीन मिसाक पासून थोडीं जाणां येवंक सोदिनात. असल्या मोनाच्या भाव भयणांक जेजूचेर बावार्थ वाडोवन आनी ताचेरूच पातेवून जेवंक तांकां बापाचें बळ मागुया.
विश्वासान मागता बापा आमकां दोगीं आयकून घे. आमची खाजगी मागणी आतां आमी देवा मुखार मांडुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोगीं आयकून घे. भोव मोगाळ बापा, थोडींच आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. ती आमकां तूं फावो कोर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 28, C2, आमची पोले वर्ताना. आमची पोले वर्ताना निष्कळुंगोस दाकारोस दयाळ बापा मोहूय मोगान तांचे वरवीं आमकां पोस. दयाळ बापा मोहूय मोगान तांचे वरवीं आमकां पोस. मोवीत आत्म्या देवुने दाना आमची संस्कारच्या जेजू सोवे आमचो योन देवा काळजाक आवडच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा, तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन आनी जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवंक ताचेच काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पिता. ताचे बरोबर आमकांच तुजे जिवेन पवित्र मंदीर कोर आनी सगळे आमचे जिवीत नितळ मोगाळ काळजाची भक्ती जावन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताय बात्ता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याच उपवास करूंक तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायता. ताचे वरवीं आमचे पातकी सोयम आनी दोमावून दवरल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जोयत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजां उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्यांक. हे पवित्र आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्ता बरोबर आमी तुजी स्तुती गायता. Movit, 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 dolmarozo servis ponto, sorgani sovsan, vola duja voi poman, usorgi ducazoi soi, solves porace navi, ietata casoi, usorgi बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोड म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशे कोश मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत, पातकाचे बोगसोणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनच्या पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco gut porgotuja. Sumia Jezu Duże moronami soborupta. Duże ponoci mon ami porgota. Duża jenia ami odweta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माया सांगाती, तिच्या पोती बागेवंत झुजे, बागेवंत दोर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा, सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. Amen. आमच्या सोडूंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकवलेले प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या आदार काकुळतेन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोरकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen.
सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान देवाची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेल्यांच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिल्लो कोटसुरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. म्हाका फावो न्हय सोम्या, पेज 61 D26. Moje tai tuka
दोळे धांपून थोडो वेळ भितरल्यान जेजूक एकवटून सारया. जेजू आतां आमचे कुडींत आसा खरो, पूण आमचें मन आनी आमचो आत्मोय ताका एकवटोवन हो वेळ सादता. जे आमचे भितर आसा, कितें आसा? आमची चिंतनां आनी चिंत्यांचो सांठो आसा. तो वयल्या वयर आनी भितरल्यानूय आसा, सबकॉन्शियस त्या पावंड्याचेर. त्या भायर आमची भावना आनी जी भितर रुजलेली आसात ती, हें सगळें जेजू सोबे आसात तें आमी जाणो जावया. आनी तो आमकां एकवटून आसा आनी ह्या सगळ्या आमच्या पातकांक आनी बरेपणांक तो एकवटून आसा. हें सगळें ताचें स्वाधीन करया. सुस्कार भायर सोडटना तें भायर काडया, ताचेर दवरया. ताका एकवटून तें आसा म्हणटच तो तें काडून बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो, वायट आहा तें काडून आमकां आपल्या बरेपणान बदतलो. हे भाशेन ताका एकवटून आसा म्हणटच आमी हे भाशेनूच आमचें जिवीत सारया. हे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजी काळी, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुज्या घरांत आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान जेजूचे कुडीन आनी रोगतान दादोशी केल्या. ह्या व्हडा उपकारा पासत आमी तुका दिनवासतांव. ह्या जेवणांत जेजूच्या मरणांत आनी पूर्ण जिवनपणांत आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताचे जिवान ओदीक ओदीक बोल्लोले सांदे आमकां कोर. आनी हे पोरी न्हयच ह्या फातराच्या मंदिरांत पूण आमच्या आख्खे जिणेंत तुजी भक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. थोडो वेळ बसात. पयले स्वातेक देव बरें करूं म्हणटा फादर लिंडसे लोबोक. ताणें हें मीस भेटयल्लें आसा आनी ते हे सगळें आमचे मिडियाचें पळय आसा तो कारबार ते पळयतात. ताच्या वांगड्या बरोबर ते तिजोर सदांच आमचे बरोबर वावुरतात. तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पूण देव बरें करूं म्हणटा कोयराक, फाबियोलाक, दुयेक आनी येरांक जी कोण आमकां मदत वाचपाक कोत्ता पळय तांकां. हांगसरी मांडवळ आमचे सांगिस्तांव आनी येरांक कोत्तात तांकां, वॉलंटियर्सांक, सगळ्या जाणांक देव. पूण तुमकां व्हडा बोवार्थान भक्तीन तुमी हांगसर येतात आनी खरेपणी सायब आमचे पासत मागता ताका तुमी दिनवासूंक येतात आनी आनिकूय मागूंक येतात. हांगसरूच न्हय पूण आख्ख्या संवसारांत हो कनेक्ट आहा आमचो. कित्याक यूट्यूबाचेर सगळीं जाणां ह्या मिसांत हांगसर वांटो घेत आसात. सगळ्या जाणांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी जाणो जायात तुमी आमचे पासत मागतात, आमी तुमचे पासत मागता. सकाळीं 5 आमी पवित्र बुजवण दवरलेली आसा. हे बुजवणेंत तुमकां सगळ्या जाणांक आमी मागण्यांत दुखता आनी खूब लोकूय त्या बुजवणेंत वांटो घेता म्हूण न्हय. मिसां आतां 9:15 आसतलें, 10:15 मीस इंग्लीश भाशेन आनी 4:30 आनी एक मीस आसा. आमी सांगेची 2 मिसां दवरूंक ना कित्याक कोविडाक लागून ना म्हणून हितून निमाणे दिसा. पूण आतां थान सोमार ते 12 पर्यंत कशी मिसां आसतली. सकाळची 6, 7, 8 आनी सांगे 4:30 निमाणे दिसा पर्यंत तशेंच. आनी व्हडले मीस त्या दिसा दवरताले आमी ते दवरिनात 9:30 ना म्हणून तें पुरसांव वचचें ना, ना म्हणून पेज. कित्याक हें आमकां त्रास जावना जावच्याक. तुमकां तर मिसां दिवंक जाय, तुमच्यान दिवंक जाता. आमी तुमचें नांव घेता पूण तुमची मिसां मागीर दुसरेशी म्हणून हितून ती सोमरवली जातली. पूण हांगसर तुमचे पासत आमी मागता त्या दिसा. तुमकांय बरें दिसता तें, पूण मिसां तुमची थंयसर घेतली जातली. आमचो फादर मॉविन डिसूजा आसा, तो तांचे कडेन फॉर्म्स आसात. तुमकां तर एक जेजुईट पाद्री घडून हाडूंक जाय जाल्यार पाद्रीपणाच्या
फॉर्मेशना पासत थिसर तुमच्यान तांकां पयशे दिवंक जाता वो फॉर्म भरूंक जाता आनी कशे भशेन मदत करूंक जाता पळय ती त्याच प्रमाणे जाणटेले पाद्रीक तुमकां मदत करूंक जाय जाल्यार जेजूट पाद्रीक जाल्यार थिसर आहा ताचे कडेन फॉर्मां 17 मार्चाचे ह्या फुडल्या सुमारान आमी एक मीस फादर वास्को दे रेगो तांचे पासत धरलेले आसा 8 वरांचेर सकाळच्या ते हांगसर 16 वर्सां रेतोर आसलेले 2 म्हणना हितूं देखावे साहेबाचे केलेले आसा एक्सपोजिशन्स केलेले आसा ताणें आनी हे सगळे ग्रंथ पळय आसा मिसल तो लेक्शनरी बायबल आनी गायनाचो जेलो ती गीत गायनां आसा पळय ती ताणें खूब तातूंत केलेलें आसा तर आमी देवाक कारगां दिता आनी ताच्या ओतम्या पासून त्या दिसा आमी मागतले बिशपूऱ्यान आसतलो हांगसर सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया भगवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे भगवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सोगलेच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमच्याच पासत तुजी विनंती मागता जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे उतरेक बापाक मानता तसला जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजूचे वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार पेज 240 U19 San Francisco Xaviera, Dushi Kuru Goya Shara, Tu Jesus Jasoinika, Soda Soiti Volkon Maka. Tu Jesus Jasoinika, Soda Soiti Volkon Maka. San Francisco Xaviera, Xaviera, Dushi Kuru Goya Shara, Shara, Tu Jesus Jasoinika, Soda Soiti Volkon Maka. Tu Jesus Jasoinika, Soda Soiti Volkon Maka. Of course.